गोवेचो ज्येष्ठ साहित्यीक अवधूत कुट्टरकार फाटली कितलीशीच वर्सां सेगीत मराठी साहित्य निर्मिणी करता। नामनेचे साहित्यीक पुरस्कारय तेका फावो जाल्यात। हेच साहित्यिकांचेर सध्या सामके वायट दीस आयल्यात। हालिकेच्या परिस्थितीत तो आपली जीण जगता। ताका गरज आसा ती आदाराची। सरकारानय दखल घेतिल्ली ना। आता इथले तुम्ही आता साहित्याची सेवा केली, सरस्वतीची सेवा केला, काय कला संस्कृती कितें मेळता अल्प मंदन आणि काय मेळना आणि काय मागीर हे तुमचे जीवन हे आता घर संसार कसो चलयतात? चालता लोकांची मदत मेळता। तुमका दिसता सरकारान अशा परिस्थितीत मदत करूंक जाय अशी हो साहित्यिकांक करची गरज आहा। आई कशें जाता मागीर तुमचे हे सगळे आता नातेवाईक कितें पैसे बी धाडटा, मदत करतात। जावं धाडटा, आमची बहिणी पैसे धाडटात। मागीर तेतून लायटीचे बिल, उदकाचे बिल बी फारीक जाता। जाता घर कितें रिपेर बी करपाचे आहा? आसा तर सगळ्या हें जाला हे कितें ओके, हें कितें जालां आमचे कडेन जायना आनी आमचे कडेन कामाय जायना तुमी करून सरकारान आर्थिक मदत करची अशी मागणी सरपंच तुळशीदास गावस हांणी केल्या। अवधूत साहेबांचे जे काम असले समाजाप्रती त्याची खरीच दखल घेता असताना त्यांना ह्याच्या फुडें बी जी कितें थोडीशी आर्थिक मदत आम्ही करू शकतले फुडें सुद्धा ती आम्ही करपाचो प्रयत्न करतले। आणि त्याच प्रमाणे त्यांचे घर जर आम्ही म्हणजे पळयलें आता तर एका दुरुस्तीची गरज आसा आणि हांव त्यांच्या कडेन ती चर्चा करून नंतर चर्चा करून जर सुद्धा शक्य जाता जाल्यार यांच्या घराचो थोडोसो रिपेरिंग जो करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। खरें जेणे आपल्या वयाच्या ऐन उमेदीच्या काळात एक साहित्यीक म्हणून जी समाजाची सेवा केल्या सो त्याचे खरेंच हांव खूब उपकारी म्हणटा। कित्याक आपले साहित्य, आपले लेखन ह्या मार्फत तेंचें जें काम केल्लें आसा तेजें खंयच तोड ना। जेन्ना आमचो मित्र महादेव गवंडी आमी चर्चा करतना असो आमकां विशय येयलो की आमचे ज्येष्ठ साहित्यक जेंची इतकी वर्सां समाजाची सेवा केली, साहित्य लेखनाची सेवा केली, तेंचे आयज खंय तरी वाडत्या वयामाना प्रमाणे आनी तेंच्या आर्थीक बाजू इतली कमकुवत आसल्या कारणाने ताका खंय तरी एक आर्थीक आदाराचो तांकां हातभार मेळचो। एक लेखक असो हांचें जीवन पळयलें जाल्यार आज खूबदां आमी ह्या पत्रकारांक जावं ह्या साहित्य क्षेत्राच्या विशयाचेर मोठे मोठे चळवळ केले, पेडण्यान आंदोलनाय केली की अशा लोकांचेर सरकारान पयलीं लक्ष घालपाक जाय। जे समाजाचो कणो आसता, जे बारीक सारीक गोष्टी हे जनते पर्यंत पावोवपाचें काम करता, त्या साहित्यिकांची, त्या पत्रकारांची, लेखकांची जी आयज दैनंदिन जी परिस्थिती आहा ती खरीच पळयना सारकी आसता। आयज जर कुडतरकाराचें घर आनी ताचो परिसर पळयलो जाल्यार दोगांच ती हांगासर वयस्कर रावतात। खूप वाईट दिसता की आयज येदो व्हडलो साहित्यीक ज्या वेळाचेर तेणें आपल्या ऐन तारुण्यात साहित्य क्षेत्र गाजयलें, अवधूत कुडतरकर हें नांव एका वेळाचेर एक खूब फेमस असलें आणि मराठी साहित्य हे प्रत्येक घराघरापर्यंत पावपाक ज्या वेळाचेर साहित्य संमेलनां आसतलीं किंवा विविध चर्चा सत्रां आसतलीं किंवा आमी सुद्दां स्कुलान आसतना जेंच्या कविता शिकून वयर सरले, शिकून फुडें येयले, तेंची आमी स्कुलान शिकता आसतना 10वीक म्हणूं नाका, 12वीक म्हणूं नाका, जेंच्यो कविता शिकून आमी अभ्यास केलो अशा साहित्यिकाच्या आयज घरा येवन आयज आमकां तेंच्या बरोबर क्षण आमकां व्यतीत करपाक मेळ्ळो। हे आज अवधूत कुडतरकर हे वयाच्या 80व्या वर्षी वाटचाल करत आहेत आणि त्यांची परिस्थिती ही एकदम हलाखीची आहे। एक साहित्यिक अशा पद्धतीने आपलं जीवन व्यतीत करतो। त्यांच्या सौभाग्यवती इतर ठिकाणी आहेत, दोघी वयस्कर आहेत आणि अशा या साहित्यिकाकडे आजपर्यंत साहित्य संपदेसाठी अवधूत कुडतरकर यांना सरकारी म्हणा, विविध संस्थांचे वयाबाहेर संस्था आहेत त्यांच्याही अनेक पुरस्कारांनी त्यांना सन्मानित केलेलं आहे। मात्र हे पुरस्कार आम्हाला आता त्यांच्या घरी भेट दिल्यानंतर भिंतीवर त्याची मानपत्र दिसतात, कपाटात ती दिसतात, मात्र प्रत्यक्षात कृतीत जो आपला उदरनिर्वाह चालण्यासाठी जे अवधूत कुडतरकरांना जी खरी गरज आहे, आर्थिक स्रोत पाहिजे, त्याची नाही। गोमंतक टीव्ही खातीर निवृत्ती शिरोडकर।